गोयचे प्रति पंढरपूर म्हण नामना आशिल्ल्या विठ्ठलापूर साखळेच्या देवळात आषाढी एकादस व्हडा भक्तिभावान मनयली। विठ्ठलाच्या दर्शनाक भक्तांची मोठ्या संख्येन गर्दी। हेर वाठारांतल्यान भाविकांनी एकादशी निमतान दिंडी काढल्यो। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद शेट हांणी समेस्त गोंयकारांक एकादशीची परबी भेटयली। सबंद गोंयांत आज भक्तिमय वातावरण। आषाढी एकादशीच्यो समेस्त गोंयकारांक खूप खूप परबी दिता। आषाढी एकादशीच्या निमित्तान गोंयांत मोठ्या प्रमाणात वारी पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत पंढरपुरा पावले विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन तर सगळ्यांनी घेतले। पायी चलपी वारी ह्यो खूप वर्सांपासून परंपरेन ह्यो पंढरपुरा वचत आसा। प्रति पंढरपूर म्हणून वळखपी आमचे विठ्ठलापूर साखळी हांगासर आशिल्लें विठ्ठलाचें मंदीर हें तशेंच गोंयांत तितकेंच प्रसिद्ध आसा आणि तितकेच भक्तिमय वातावरणात हांगासर विठ्ठल रखुमाईचे सगळे उत्सव इन्क्लुडींग आषाढी एकादशी व्हडा उमेदात मनयतात। जांकां पंढरपुरा वचपाक शक्य जायना ते आपली वारी घेवन आमच्या विठ्ठलापुरा साखळे हांगासर येता। हांव पळयतां सकाळपासून परिसरांतल्या विविध गांवांतल्यान चालत वारी ही आमच्या विठ्ठलापूर हांगासर येता। हांव त्याय सगळ्या वारकऱ्यांक शुभेच्छा दिता। देवाच्या आशिर्वादान लोकांच्या मनान देवा विशीं भक्तिभाव इतलो वाडलेलो आसा की पायी वारी करून पंढरपुरा वचणारे लोक असंख्य असे लोक लाखो लोक आज ह्या देवाच्या आशिर्वादान ह्या भक्ती मार्गाचेर लागलेले आसा। तशेंच अनेक आमचे युवक युवती ह्या भक्ती मार्गाक लागून आमच्या पांडुरंगाच्या दर्शना खातीर पायी वारी करून हांगा येतात। तशीच ही देवाची अपरंपार माया ह्या सगळ्या जनांचेर लाभत रावची आनी देवान ह्या सगळ्या जनांक आपल्या भक्तीचे आशीर्वाद खंडित दवरचे अशी इच्छा व्यक्त करता। रामकृष्ण। जवळजवळ 550 वर्षाहून अधिक काळ प्रचलित असलेलं हे विठ्ठल रुक्मिणीचं मंदिर आहे। या ठिकाणी गोव्यात असं क्वचितच दिसतं की या ठिकाणी पांडुरंगाबरोबर रुक्मिणी आणि सत्यभामा अशा तीन मूर्ती या ठिकाणी असतात आणि असं फक्त पंढरपूरला आहे आणि त्याच्यानंतर इथं साखळीला। आज 550 वर्षाहून अधिक काळ जुना आहे। या ठिकाणी संपूर्ण गोव्यातून तसंच महाराष्ट्रातून कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात चैत्र उत्सव, त्यानंतर आषाढी कार्तिक उत्सव, कार्तिक पौर्णिमेचा उत्सव या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भाविक मंडळी येत असतात। हो सोहळो म्हणजे भक्तीचो चैतन्याचो सोहळो आसा, मंगलमयाचो सोहळो आसा आणि ह्या सोहळ्यान सगळे जाण मनपूर्वक आपली या ठिकाणी वारीन चलोन एक सेवा अर्पण करतात। जो 28 युगे विठ्ठल आमचो भक्तांच्या वाट पळयत उबो रावलेलो आसा। आज हो एक क्षण आसता की वारीच्या माध्यमांतून आम्ही विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन करप, एक शतपावला चलोन पांडुरंगाचे दर्शन घेवप हो आज एक सुवर्ण असो क्षण आसता, भाग्याचो क्षण आसा। हे विठ्ठल मंदिर देवूळ बांदकाम जाल्ल्याक 112 वर्सां जालीं। ताजे पयलीं हीच मूर्ती आमच्या ती केसरकार म्हणटा तांच्या घरान आशिल्ली, थंय बारीक दिंडी बी जाताली। हें एकूच देवूळ अशें की भितर वचून अभिषेक घालपाक मेळटा। मडगांवान आनी खंयची भितर वचून तुका अभिषेक घालपाक मेळना म्हणून हांगा मातशी गर्दी जाता। कोण पळय पंढरपुरा बी वचपाक जायना ते सगळे हांगा येतात अभिषेक घालपाक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।